शिवसेनेचे राज्य मुखेली उपेंद्र गावकर हे खुनी हल्ल्यातल्यान सुखरूप वाटावले। शुक्रारा राती शिरगांव उपेंद्र गावकर यांच्या घरात तांच्याच पुतण्यान फारपेट करपाची घडणूक घडली। उपेंद्रांनी वेळारूच पळ काडिल्ल्यान तांच्या वयले संकश्ट टळ्ळे। फारपेट करपाच्या प्रकरणात उपेंद्रांच्या 2 पुतण्यांक दिवचल पुलिशेन रातीच सल्ले। मजगती फॉरेन्सिक विभागान मध्यान राती शिरगांव वचून तपास केलो। आरमणी घरांत घुशिल्ल्यो गुळयो लेगीत ताब्यात घेतल्यात। शिवसेनेचे राज्य मुखेली उपेंद्र गावकर हे खुनी हल्ल्यातल्यान सुखरूप वाटावले। शुक्रारा राती शिरगांव उपेंद्र गावकर हांच्या घरात ताच्याच पुतण्यान फारपेट करपाची घडणूक घडली। फारपेट करपाची घडणूक शुक्रारा राती 9 वरां उपरांत घडली। दुबावीत प्रज्योत उर्फ शिरीष गावकर हांणी आपल्याक गाळी सोवून उपरांत आम घेवन आपणाक मारपाक आयलो। ताणें मेन दाराचेर आनी वंटीचेर फारपेट केलो। एक गुळी दाराक बुराक करून घरात आशिल्ल्या सोफात घुसली जाल्यार दुसरी गुळी वंटीत घुसली। दुबाविता वांगडा ताचो भाव लेगीत आसलो। अशी कागाळ उपेंद्र गावकरान दिवचल पुलिशेंत केल्या। ही घडणूक घडली ते वेळार उपेंद्र आनी ताची घरकान्न घरान आशिल्ली। हे घडणुके विशीं उपेंद्र गावकरान कागाळ केल्या उपरांत दिवचल पुलिशेन ताचे 2 पुतणे प्रज्योत आनी गिरीश गावकार हांकां अटक केल्या। हे घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। हांव आज सांजचो 5:30 सुमार आमची मिटींग आसली शिवसेनेची नानोड्या। ती केली बी आनी हांव 8:30 सुमार घरा पावलो शिरगांव। हांव पार्किंग करता गड्ड्याचे फाटले आमचे आहा पळय ओपन स्पेस थंय हांवें गाडी पार्क केली। गाडी पार्क करतकूच गाडयेक हांवें लॉक बी केलें आनी रोखडोच कोणाचो फोन येयलो गिरीश गांवकर म्हणटा पळय तेजो। थंय म्हणलें कितें जालां तर हेजे कडेन उलय म्हणटा। पूण हांव उलय जाल्यार थंय प्रज्योत गांवकारान फोन घेतलो आनी म्हाका नाका तसल्यो गाळी दिल्यो आनी म्हणलो घरा कडेन यो तुका कितें ती शिकयता। हांवें फोन कट केलो। घरा कडेन यो जाल्यार हो तेजे कडेन पिस्तूल आसलेलो आनी ते घेवन तूं नाचूंक म्हणलो। हांवें त्या पिस्तूलाक हात लायलो तितल्यान दोगूय जाण झटापट जाली थंयसर। हांवें थंयसून कितें केलें हो म्हाजेर मारतलो म्हणून हांव तसोच भायर सरलो रस्त्याचेर। तितल्यान एकटो कोण स्कुटीन वयतालो ताका हांवें हात केलो मातसो म्हणलें देवळा कडेन वयता हांव। तेणें घेतलो म्हाका आनी ताका मातसो म्हणलें म्हाका बिचोले सोड। तो कोण तो म्हाका खबर ना। हांवें ताका विचारूंक तेणें हाडून बिचोले सोडलो आनी बिचोले हांवें कंप्लेन दिली। तेज्या पयलीं येता आसतना हांवें बायलेक कितें सांगलें आमची दार सदांच बंद आसता ती एकटीच आसता घरा कडेन। दार बंद आसलें म्हणटकूच तिका हांवें फोन केलो कितें जालां तर तो म्हणलो वदच्यान गाळी मारता कितें करता। हांवें म्हणलें तूं एक काम कर तूं म्हटलें फुडल्यान दार उक्तें करना तूं फाटल्या दारानसून म्हटलें फाटल्यान वच म्हटलें तूं हांव पळयता कितें तें म्हटलें। आनी मागीर आमी जेन्ना पळय पुलीस हांव येयलो हांगा कंप्लेन हें केली रजिस्टर न्हू तांकां सांगलें अशें अशें आहा म्हणून। तांकां घेवन गेलो हांव थंय वच जाल्यार दार मोडलेले आसले लॉक बी फोडलेले आसले आनी थंयसर 2-3 बुलेटी मारलेली आसली। त्यो सगळे इन्स्पेक्शन सगळे हें केलां तेंच्यांनी दार बी फोडून सगळे उक्ते आसले। पण कारण बी अशें कितें कारण कांयच ना आमचें कांयच ना तशें आमचें कांयच ना। पण गन घेवन न्हू गन आसले ते पळय ते बुलेट बी सगळे आसली थंय तांबडी बुलेट बी। पण कोण इंजर्ड बी जाला तुमचो ना तसो कोण इंजर्ड ना। आज आमचे शिवसेनेचे राज्य प्रमुख उपेंद्र गांवकर यांचेर एक भ्याड हल्लो जाल्लो आसा आनी ह्या गोष्टीचो आमी जाहीर निशेध करतात। आज दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर अधिकृत रित्या तक्रार नोंद जाल्लेली आसा आनी हेजे फाटल्यान जे गुन्हेगारी आसात तांकां अटक करची अशी आमी मागणी केल्लेली आसा। आमी सरकारा कडेन विनंती करता हें प्रकरण गंभीर आसा। नॉर्थ गोवा SP जे आसा हेंच्यांनी हितून बरें लक्ष घालचें कित्याक एका राज्य प्रमुखाचेर जर असो हल्लो जाता जाल्यार सामान्य मनशाचें कशें सामान्य मनशाचें कितें हो प्रश्न उबो रावता। ताका लागून आमी शिवसेने तर्फे विनंती करता सरकाराक की प्रशासनाक विनंती करता की हें प्रकरण तेंच्यांनी गंभीरतायेन घेवचें आनी हाचो सोक्ष लावचो। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।